सगळ्या गोंयकारांक हांव महाशिवरात्रेची मनोनीत परबी दिता। आज महाशिवरात्र जी मोठ्या दबाज्यान गोंयभर सगळ्या शिवाच्या मंदिरांनी सेलिब्रेट जाता। नागेश देवस्थानात मोठ्या प्रमाणाचेर लोक अभिषेक करपा खातीर सकाळ फुडें जमतात। 5:30 पासून सकाळी सुरवात जाता आनी सगळे लोक महाजन सगळे हांगा नागेशाची अभिषेक करपा खातीर येतात आनी बऱ्या पद्दतीन हांगा महाशिवरात्रेचो उत्सव सेलिब्रेट जाता। गेल्ले कांय वर्सां हांव हांगा सकाळ फुडें अभिषेक करपा खातीर येता आनी म्हाका दिसता शिवाची भक्ती करपी जे लोक आसात तांकां महाशिवरात्रेचें पर्व म्हणजे एक मोठें पर्व आनी ताका लागून लोकांची भक्ती दिसान दीस वाडत आसा। आज महाशिवरात्रेचो दीस आमचे हो हिंदू एक मोठो सण आसा हिंदू लोकांक आनी हांगा प्रत्येक देवळांनी व्हडले व्हडले कार्यक्रम जाता। आमचे घराणे आनी ह्या देवळाचो कितलेशेच शेकड्या वर्सांचो संबंध आसा। आमची जरी कुलदेवी लक्ष्मीनारायण महामाया आसली दोनूय नागवे संस्थान आसा आनी ताका लागून पयलीं जेन्ना जाणटेले थंय पावनाशिल्ले म्हणजे इतलो वेळ लागता म्हणून तेन्ना आमी सदांच हांगा नागेशी येवन आमी हांगा स्मरताले। तशेंच अजून चालू आसा आनी कांय वर्सां जालीं आमी हांगा सदांच शिवरात्रेक येवन देवाच्या पांया कडेन अभिषेक करता। म्हणून आजूय तो एक दीस असो आसा म्हणजे आमकां सगळ्या हिंदू लोकांक एक मोठो म्हत्वाचो दीस आसा आनी शंकराची सेवा करपाक आमकां सगळ्यांक आज संदी मेळटा। हांव सगळ्या समस्त गोंयकारांक महाशिवरात्रेची मनोनीत परबी दिता आनी देवा लागीं मागुया की ह्या राज्याचे आनी ताच्या लोकांचे सदांच अशी उत्कृश्ट डिवेलपमेंट जावचो आनी सगळ्यांक सुख शांती आनी समाधान लाभो। Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.